फोटिंगचे प्रकरण आसपाक शकता. हांवें तुका एक रस्तो सांगलो, मुखेलमंत्र्याक रस्तो खबर आहा. तो म्हणटा तो मातसो अरुंद रस्तो, पूण तो रस्तो डायरेक्टली विदाउट चॅकपोस्ट भायर वता हे ताणें एडमीट केलें. पूण खबर आसता ना थंय कित्याक. सो आतां ते हांव सांगूंक शकना, पूण आतां हांव गो विथ इज एश्युरन्स की थंय तो चॅकपोस्ट घालतलो. म्हणून जे भशेन चालू आसा आनी जे भशेन इन्फॉर्मेशन मेळटा ताजे भशेन एक व्हडलो रेव्हेन्यू लॉस जाता हे एक्सायज 2 नंबर सोऱ्याचो. आनी आतां महाराष्ट्रांत सोरो म्हारग जाल्लो आहा, ताजे खातीर गोंयच्यान महाराष्ट्रांत सोरो व्हरप हे स्मगलिंग करप हे लुक्रेटीव जाल्लें. आनी म्हाका दिसता की दिल्लीचें जें स्कॅम जाला सोऱ्याचो घोटाळो ताजे परस हें कमी ना, ताजें इतलेंच आसत तें आतां आम आदमी पार्टीन कॅल्क्युलेट करूंक जाय कितलें जाता तें तांचेर सोडटा हांव. पूण कमी ना ते आमचे लेवल म्हणून हम किसी से कम नहीं म्हणून आमचे गोंयकार दाखोवंक सोदता अशें दिसता म्हाका. आम आदमी पार्टीन गोंयचे काय दिल्लीचे तांकां दिल्लीचें कितें तांचेर एलिगेशन पडलें तें तांकां खबर आहा न्ही. सो ताचे परस कमी हें न्ही, ताजे परत चड जावंक शकता ओ ताजे इतलेंच जावंक शकता. आमचें म्हणून कमी ना, इतलेंच हांव सांगूं शकता. कोणाच्या ब्लेसिंगान जाता आसतलें, कोणाच्या ब्लेसिंगान चलता ही ब्लेसिंग म्हळ्यार कितें विदाउट गव्हर्मेंटाचें बॅकिंग असल्यो गोश्टी जावंक शकना. नेग्लिजन्स जर आसलें जाल्यार लोकांक सस्पेंड करपाचें मरे आतां मेळ्ळें. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा एक्सायज डिमांड्साक सगळें काडया. ज्या रुटांतल्यान हांव वता त्या स्थानीक आमदार इन्वॉल्व आसता ना, हांव आमदारांचेर आमदारांचेर आय विल नॉट मेक बिकॉज गव्हर्मेंट आतां कितें आहा चडांत चड आमदार तांचेच आहा. आमदारांनी खंयचे उरल्या हे कोण थोडे आहा ते हे कितले ओपोजिशनान आहा कितें आहा ते मागीर सगळें तुमी पळयात. पूण चड व्हडले उरूंक ना. ना रे, आमदारान रस्त्यार रावप हें बरें मरे. फाल्यां नुस्तें थंय घेवन येता सकाळी 3:30 वरांचेर हांवें वचून चॅक करता. आमदाराचें काम हेच्यानी वचून कायदे करता. आमदाराचें काम हें